भगेवन क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाच्या राणये उल्हास पाव. हालेलुया कित्याक जाका तूं वावोंक फावो जाल्ली. हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान जाला. हालेलुया आमा पासोत देवा लागीं माग. हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव आंकवारी मरये. हालेलुया कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला. हालेलुया. प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे माये आंकवार मरये मरिफात ससनाच्या जिनयेचो संतोष आमकां लाबसो कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुझे धबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आणि चलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वोदवेदार बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. आंकवार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर. जेजू जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येव. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिव नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले
सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शेरांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगडता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. एमुच्या जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गीचे रास परगडता आनी पत्की जिणी बदलूंक उलो दिता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. इमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. इमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गज आसल्यांक सरगार वन पावय. आमेन.
5वो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र एवकरिस्त घडटा. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अधिगस, आसल्यांक सर्गार वन पाय. नमारणी काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी भरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी एवेची बळकां, या दुखाच्या कोणांत आसता, आस्कार उस्कार सोड, आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी,
अंकुरी मोरये आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. क्रिस्ता काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. सुम्या काकूळ तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकूळ तामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकूळ तामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकूळ तामची कर. संतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तामची कर. भगवंती मोरये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती अंकुरीचे अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. खत नातले माये आमा बसवत विनंती कर. आपुट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोषणी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फौजल्ले अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आमा बसवत विनंती कर. जाणवयेच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. मान फौजल्या पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दाडियाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आमा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पथक्यांच्या आश्रया आमा बसवत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शकाये आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आमा बसवत विनंती कर. भडव्यांच्या राणीये आमा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. अंकुरीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये आमा बसवत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले बगोस आमकां येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले दयेन आयक आमकां येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले काकूळ तामची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येताव. आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. आनंद भरीत आनी सदैवी अंकुरी. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समच्या खातीर प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सस्नाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत अंकुर मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर
आमी नियाळटना तांतू आटपिल्ल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शुभ वार्ता सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 26 वळ 35 तावन 48 पर्यंत. त्यावेळी एम्माउस तावन पाटी आयिल्ल्या शिसांनी तवळ वाटेर आपणा घडलेल्या संगती विशांत आनी उंडो म्हणटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ती सगळीच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखतां काय म्हणून चिंतून ते आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतीन तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पाय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांस हाडां आसनात. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले. ते इतले संतोष आनी बेजमेत पावले की संगत सतमानूंक ते आनीकय दुबावताले. देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्याचेर भाजिल्ले मासलेसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, ह्यो त्यो संगती तुमचे सांगाता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी आनी कीर्तनांनी म्हजे विशांत कितें बरोवन आसा तें सर्व घडून येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांचे मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलींच बरोवन आसा. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणी बदलाप आसो आनी पातक्यांच्या बोगसाणेचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक परगट करूंक जाय. तुमींच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचें उतर हें, वाखणी तुका क्रिस्ता. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. केदे व्हरते बाग मोरयेचे प्रसूस आमचे आपल्या देवान. आवय तरी आमकां रावचे सबे सांच्याक देख जावन सोबच्या. बडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची. मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.